2 दिसाच्या बोवाळा उपरांत लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक पास. भौशीक परीक्षांमधी गैरप्रकाराच्या गुन्ह्यांवर 10 वर्सांची ख्यास्त, मोठ्या दंडाची तरतूद. दोनापावला दरोड्यात क्रायम ब्रांचीन फायल केले चार्जशीट. 509 पानांच्या चार्जशीटात 5 आरोपी आणि 30 साक्षीदार. संजील कुडचडकार अपहरण प्रकरणात पुलिशेन बायल लुइजा फर्नांडिसाक केली अटक. घडणुके उपरांत आशिल्ली गायब. एकतीस ऑगस्टावन फकत 3 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन. इल्ल्याशा विधानसभा अधिवेशनावेल्यान विरोधी पक्ष फुडारी युरीन सरकाराचेर काडलो फोग. प्रॉपर्टी घेताना एनिवेअर रजिस्ट्रेशन वेवस्था चालीक लावपी गोंय देशांतले 3रे राज्य. मुख्यमंत्र्याचे हस्तुकी येवजणेचे उक्तावण. पावसाचो नेट कमी आसलो तरी राज्यांतली धरणां भरपाचे वाटेर. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराची म्हायती. थायलंडात 3 भारतीय नागरिकांचे अपहरण. 5 जाणांक अटक. सवाय टूर पॅकेजीचे हायस दाखोवन फटयले. पीओकेतले लोक भारतासारखेच दुश्मन. तांचे कडेन कसलीच करचे ना चर्चा, म्हणटा पाकिस्तानाचो संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ. गोळीबारात 30 लोकांक मरण, कितलेशेच जखमी. इराण युद्धात आता साऊदी अरेबियाची एंट्री. अमेरिके वांगडा मेळून इराकातल्या इराण समर्थक सैनिकांचेर केले हल्ले. 20 ठार. टेलिग्रामाचो संस्थापक पावेल दुरोवाचेर दहशतवाद पातळिल्ल्यान आरोप. रशियेन गुन्यांव केलो दाखल. आंतरराष्ट्रीय वॉन्टेड वळेरेंत उडयलो. ॲपाचेर येवये बंदी.